खातीर तांणी एक सिवील सूट फायल केला आणि ताणें म्हटलं की 8 जाणांचेर ती केस फायल केला आणि ताणें म्हटल्यार त्या 8 जाणांक म्हणजे 3 जे स्टुडंट्स आसा तांकां तोडफोड करपाक बंदी आणि बाकीच्या लोकांक कॉलेजान एंट्री करपाक बंद कर अशी मागणी केल्ली. ताजेर आयज आर्ग्युमेंट जाले. वी हॅव पॉयंटेड आउट टू द कोर्ट दॅट हाव फ्रिवलस दीस सूट कॅन बी आणि आमी दाखोवन दिला काही गजाली कशे फटींग, पण ताणी म्हणजे बऱ्योचश्यो गजाली ताणी सांगूच ना. सो वी हॅव टोल्ड द कोर्ट दॅट ताणी सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स आसा आणि बऱ्योचश्यो गजाली ताणें कोर्टा पासून लिपोवन दवरल्या आणि कोर्टाक अशें सारकें चित्र दाखयनासतना कोर्टा कडसून ऑर्डर घेवपाचो तांचो प्रयत्न आशिल्लो, which has not been successful, but the court has been very genuine approach the court has taken, and court has said that this matter requires a settlement. So therefore 14 तारखेक केस दवरला आणि ताणें सांगला तुमचे सेटलमेंट टर्म्स आसा ते घेवन 14 तारखेक या आणि सेटल करा म्हणून.